कुडचरच्या गार्डनात उदक भरून तळे जाला। या गार्डनात भुरगीं सांज वेळार खेळपाक येतात। या गार्डनाची जापसालदारकी रान खात्याकडेन आशिल्ली, पूण तांचे लक्ष नाशिल्ल्यान अशी स्थिती जाल्या। GSIDCच्या प्रकल्पा खातीर संरक्षण वणत बांदिल्ल्यान ते उदक सुरळीत वचपाक वाट ना आनी पावसाचें उदक गार्डनांत भितर भरून उरता। कुडचडे नगरपालिका रान खात्याकडेन उलोवन हो प्रस्न सुटावो करतली अशें उतर नगरसेवक बालकृष्ण ओडारकारान दिला। जाल्यार हो प्रश्न सुटावो जाता मेरेन पालकांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन ह्या गार्डनांत खेळपाक येवचें न्हय अशें आवाहन शिवयोद्धा संघर्ष युनिटचे अध्यक्ष विनेश प्रभुदेसाय हांणी केलें। हांव परतून एकदां सांगता की लोकांक मागीर ती टिका दिसता। हांव कितें उलयत सजेशन दीत जाल्यार ती लोकांक टिका दिसता, पूण इट इज टिका न्ही, इट इज सेन्सिबल थिंग की सिवरेजीचें जें काम चल्लां ताजे माती जी आसा ती काडून गटारान उडयल्या। ती गटारां क्लीन केली ना, ती म्हणटा लास्ट कावन्सिलरांनी क्लीन करपाची, म्युनिसिपालिटीन क्लीन करपाची। म्युनिसिपालिटी डजंट हॅव द कॅपॅसिटी टू क्लीन दॅट मच ऑफ मड। हाका लागून सगळी गटारांची चोक जाल्या, ब्लॉक जाल्या, त्या कारणाक लागून उदक सगळें वयर येवन रस्त्यार भरता। रस्त्या वयल्यान ताका वाट ना म्हणटकीर अश्यो ज्यो प्लेसीस आसा, पब्लीक प्लेसीस, गार्डन आसा, आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या सायडीनच जी एरिया ओपन एरिया आसा थंय थोडी दुकानां आसा। हाजे थोड्याच वेळा पयलीं म्हाका ते कंप्लेन करताले, थंय उदक भरलां, त्या दुकानांनी सगळें उदक वता। रिजन, मेन रिजन इज ही सिवरेजीची माती जी भितर घाल्या, ते दॅट इज द मेन रिजन वॉट आय फील। तेच फाटी एक व्हिडिओ आयलो, कोणें पळयलो आसतलो, केजीचे म्हाका दिसता लोवर केजीचे काय ल्हान भुरगीं एकमेकाक मारता, बडयता। ह्या असल्या सिच्युएशनाक जर तर ती भुरगीं थंय गेलीं, खेळटा खेळटा कोणी पडलो, समज घुंवळून पडलो किंवा एकमेकाक मस्ती करतना एकमेकाक समज उदकान बुडोवन धरलें, भुरग्याक समज कितें बरें वायट जालें, रिस्पॉन्सिबल कोण? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणें तरी घेवपाक जाय, ना जाल्यार हें उदक जें भरलां तें काडपाक जाय। हांव परतून सांगता, वॉर्ड म्हजो, नाजाल्यार लोक मागीर येतले तुजो वॉर्ड सांगतले, तांकां खबर ना जाल्यार सांगता, इट इज माय वॉर्ड। बट गार्डन जें आसा मेंटेन करपाक दिलां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान। म्युनिसिपालिटी हॅज नो रोल टू प्ले ओवर देर, पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिलां। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हें मेंटेनन्स करपाक जाय, आनी तें करपाक म्युनिसिपालिटीन तांकां सांगपाक जाय, बाबा अशे अशे प्रॉब्लम्स जाता थंय। सो दॅट जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपालिटीन करपाक जाय। हो पळोवपाक गेल्यार स्विमींग पूल जाल्ला गोंया भुरग्यांक। जेन्ना सरगुंडी जावं झोपाळो आसा, तांकां झोपाळ्या पेक्षा तांकां स्विमींग करपाक लागून उदक भरून दवरलें काय दिसता पळोवपाक, अशें दृश्य जाल्लें आहा। पूण कारण कितें हें उदक जावपाक अशें, ते जे GSIDCन जो प्रोजेक्ट चला पळय पलतडीन ते सायडीन, तेणी रिटेनिंग वॉल बांदला। सो तो रिटेनिंग वॉलाक लागून तें सगळें उदक चोक जावन आसा। तेणी तें उदका प्रोविजन केलें ना। नॅचरल फ्लो आसता पळय उदकाचो, तो फ्लो वचपा लागून, उदक वचपा लागून वाट दवरप आसता, पूण तेंच्यांनी तें केल्लें ना। आनी वाट दवरला त्यो सुद्दां वॉटर लेवला वयर, सो सकयल तें उदक तुंबून आसा। आनी हे आतां सामकें धोकादायक जाल्लें आहा। हांव एक ह्या माध्यमांतल्यान एकूच आमच्या थळाव्या लोकांक अपील करूं सोदतां की हांगा तेंच्यांनी ह्या पावसाक सद्या उदक भरले कडेन आहा, त्या खातीर हांगा भुरग्यांक घेवन हांगा खेळपाक येवची न्हू आनी आपल्या भुरग्यांक धाडची न्हू, कारण हांगा कितेंय घटना घडोंक शकता, दुर्दैवी घटना घडोंक शकता। त्या खातीर हांव ह्या लोकांक अपील करता ह्या माध्यमांतल्यान।